हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वासाप. हो मेल्कीसेदेक सालेम गांवचो राय, सांगातास परमोन्नत देवाचो याजक. दुस्मान रायांक पाडाव करण पाटी येताल्या अब्राहमाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो. ताकाच ते अब्राहमान आपणा लागीं आसलेल्या सगल्यांचो धांत एक वांटो दिल्लो. मेल्कीसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय म्हूण. दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय देखून शांतीचो राय म्हूण. ताच्या बापायचो वा आवयचो वा पुर्वजांचो सैत चारित्रीक दाखलो ना. ताचो जल्म केदाला जालो वा तो केदाळा अंतरलो हेंय आमी नेनाव. तो देवाच्या पुता बरे म्हूण येत. तो सस्नाक याजक. मेल्कीसेदेका सारको आनीक याजक नेमाक जाला जाल्यार हो सगलो विचार आनीक स्पश्ट जाता. हो रक्तमासाच्या नियमाक सरे जावन याजक जाल्लो न्हय, बागार नास करूंक जाय नासलेल्या जिविताचे पदवेन याजक जाल्लो. पवित्र पुस्तक रुजवात दिवन म्हणटा, तूं सस्नाक याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक सांगलें, म्हज्या उजव्याक बोस, तुज्या दुस्मानांक हांव तुजे पायासान करतलो. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. सियोनातावन सर्वेस्पर तुजे पदवेचो राजदंड भायर धाडटा. तुज्या दुस्माना मोदें रावन राजवट चलय. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. तुज्या जल्माच्या दिसा थावन राजपदवी तुजी, गर्भांत थावन तुज्या तरणाटपणाच्या फांत्या थावन पवित्र वडवीक तुजी. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. सर्वेस्परान सोपत दिला आनी आपले मन तो केदींच बदलचो ना. याजक तूं सस्नाक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाक याजक. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू परत्यान एक फावटी सिनेगोगांत भितर सरलेल्या वेळार थंय आंकुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणे साबाता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हूण थोडे जण पारत करीत आसले. जेजू आंकुडलेल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेल्या लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो साबाता दिसा कितें करूंक फर्मायता? बरें करूंक की वायट करूंक? एक मनशाचो जीव वाटावंक की जीव काडूंक? पूण ते वगेच रावले. तवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाचे धारुणाये खातीर तो खंतीभरीत जालो. आनी आंकुडलेल्या हाताच्याक तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिसेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षेच्या जना संगे मेळोन जेजूक कसो लगाड काडचो म्हूण मतलब करूंक लागले. देवाचे उतर हे. वाकानी तुका क्रिस्ता.